सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाची ते सवा देवाक अर्गां दिवन भेटयता जस्मिना आनी रॉस्टन ब्रेटो, रिस गॉन्साल्वीस, तशेंच सपून गेल्या आमचे बाबा लॉरेन्सो फ्रांसीस फेर्नांडीस हांचे पासत आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आनी आमी मागता आयच्या दिसाक जल्माचे दीस संभ्रमतल्या आमच्या भावा भयणां पासत युरिको नोरोना रॅली, जेसन फेर्नांडीस, मॅवरिक गॉन्साल्वीस, लिनेट डिसोजा, जॉयस गुडिनो, शॅरॉन नझरेत, पियो डिसिल्वा हे आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाची देणी आमच्या जिवितांत आमी घेवंक आमकांच आमी रिकामी करूंक आनी उक्ती जावन देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी साबार पावटी आमच्या व्हडपणाक लागून देवाची देणी आमी अणभवूंक पावूंक ना, आमकांच आमी रिकामी करूंक ना वो आमचें उक्तेपण देवाक आमी दाखोवंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सोर करिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sia
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बावाटाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावाट तीर कोता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवी जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. एकदां आमाज्यान आमोसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या, चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो गिरास सोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतेलांत आमकां आनी संदेश सांगू नाका, कित्याक तो राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाज्याक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुंबोड पोलेतालो. पूण खूद सोर्वेस्पोरान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सोर्वेस्पोरानूच सांगलें, चल म्हजे इस्रायल पोजेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. परतून गावया. सुरवेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोजेक, आपल्या भोगतांक, ताची भोगती कोतोल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तुली. जबाब. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगयेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले आनी स्वर्गांत तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सुरवेस्पोर आपूण
का बोळेपण फावो केलें. आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोलीं. इतली व्हड देवाचे कुरपेची ग्रेसकाय. आपले ओगोनीत जानवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणें आमचेर सुबामपणी ओतयली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवें तारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल भरतोच स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले कुशे प्रमाणे सगळें तारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुर्निर्माणा प्रमाणे आमकां जुदेवांक जेजू सोवें आपली मुणगे विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावाट येवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी जुदेव न्हय ती लोकां स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मांडून घेतल्या. आनी देवान आपणें बसयलेल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवें आपली म्हूण कुणायल्यान. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाचीं जातोल्या. आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणणी कोत्तोल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गायन गावुया. B8 पान 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्गू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोंग्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरूना जावंक न्हय बुती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंटाक दुडू, बोगोर पांयांक वांडो घालून, पूण दोंडी आंगली नेसोना जावंक ताणें तांकां फर्मायली. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सोंशात ते सुवातेर भायर सरून वचप पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ झाडून उडयात. म्हणटोच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन कोत्ताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज देवाचें उतर हो आयचो सेवा धर्म आमच्या दोळ्या मुखार दोन वस्तू दवरतात. पयले सुवातेर आमकांच रिकामी करूंक वा आमकांच आमी उक्तें करून देवाची देणगी वो देणी आमच्या जिवितांत भरतेन घेवंक हुस्कायता. वायल वी ओपन आवर सेल्फ or empty ourselves to God, He begins to work through us and fill us with His riches. आनी दुसरे सुवातेर आयचें देवाचें उतर आमकां उगडापें कोत्ता वो सांगता की देव साद्यांक खालत्यांक आपयता आनी आपल्याचो पाटलावदार कोत्ता. God does not call the qualified, but He qualifies those who are called. इश्टानो, विन्स्टन चर्चिल आमी वळखता ताका, घोडी आयकलां नांव. खूब वर्सांचो आदलो तो प्रेजिडेंट ब्रिटेन देशांतलो. आनी एक दीस असो पासय मारतालो. रस्त्याचेर पासय मारता आसतना ताची नदर एका दुकानाचेर वता आनी ह्या दुकानाचेर सगळीं ताची पिक्चरां घातलोलीं, विक्रेक घातलोलीं. जायतीं भासांची ताची पिक्चरां आसलोलीं. सगळे फोटोज ह्या दुकानाचेर, ह्या शॉपाचेर ताचेच आसलोले आनी दुसऱ्याचे दिसनासलोले. आनी हे फोटो पळोवन, ही पिक्चरां पळोवन, आपल्याची इतली व्हडली जायतीं आसात पिक्चरां पळोवन तो सारको खुशी जाता, खुशाल जाता. आनी ह्या खुशालकायच्या नादार तो ह्या शॉपकिपराक मेळटा, दुकानदाराक मेळटा आनी ताका पोरवी दिता आनी ताका म्हणटा, तुका म्हजें इतलें एडमिरेशन, म्हाका तूं इतलो एडमायर कोत्ता, हें पळोवन हांव खूब खुशाल. म्हजे सगळे फोटो तुवें हांगासर घातलेले आसात, विक्रेक घातलेले आसा आनी कोणाचेच फोटो दिसनात, इमेजीस दिसना, पिक्चरां दिसना, फकत म्हजे. आनी तेन्ना हो शॉपकीपर आसा तो ताका दुकानदार सांगता, तशें न्हय तें सर, तशें न्हय, पूण हांगासर जायते व्हडले व्हडले मनशांची फोटो आसलेले. हे सगल्याचे फोटो पिक्चरां आसले तीं विकलीं वो ती काबार जालीं. आतां उरल्या ते फकत तुजेच. मुगाळ भाव भयणीनो, द वर्ल्ड इज फूल ऑफ पीपल हू आर फूल ऑफ देमसेल्फ. आख्खो संवसारांत आमी मनशां पळयता की ती आपल्याचेंच चिंततात, आपल्या सारको आनी ह्या संवसारांत कोणूच ना. जे भाशेन विन्स्टन चर्चिल ही पिक्चरां पळोवन आपुणूच व्हडलो, आपल्या सारको आनी कोणूच ना, सगळीं म्हजीच तोखणाय कोत्ता, सगळीं म्हाकाच पळयतात अशें जाता. आनी आयच्या संवसारांत आमी हेंच पळयता, म्हजे लागीं पयशे आसात, हांवूच व्हडलो, म्हजे लागीं टॅलंट आसात, म्हाका आनी कोणूच कंपेर करूंक जायना, हांवूच व्हडलो, हांव मातशा बरो शिकलेलो आसा, म्हज्याहून आनी कोणूच क्वॉलिफायड ना, म्हजे लागीं बरें घर बंगलो आसा, म्हजें असलें घर आनी बंगलो कोणाच लागीं ना. सगळे आपल्याचींच, आपल्यापणान बोल्लेले आसात. आनी जेन्ना आमी आपल्यापणान बोल्लेले आसा तेन्ना वी आर फूल. आमकां आनी आमचे भितर जागो ना देवाची कृपा घेवंक. पूण देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता जेन्ना आमी आमकांच एम्प्टी कोत्ता वो आमकांच एक रिकामें करून जागो दिता देवा, तेन्ना देवाची देणगी, देवाची देणी, देवाची रिचीस आसात, बेलसांव आसात, कृपा आसात, तें आमकां उक्तेपणी फावो जाता. तेन्नाच देवाक एक आमचे भितर जागो मेवता की देवाचें ही आसणें आमी भोगूंक, देवाची कृपा, देवाची रिचीस, ग्रेसीस आमकां भोगूंक मेवतात. जेन्ना आमी क्लोज मायंडेड आसता वो आमी आमचे असलो कोणूच ना अशें समजता, तेन्ना ही देवाची देणी आमी भोगूंक पावची नात, आमकां मेळची नात. आनी हो आयज काल हो संवसाराचो दोबाजो. संवसार हेच नदरेन वेता, म्हजे असलो कोणूच ना.
इश्टानो, हे नदरेन आयचे देवाच्या उतराचेर आमी खोलायेन नदर मारले जाल्यार 3 भासाचे मनीस आमी पळयता. पयल्या वाचपान आमी आमोस प्रभाची खबर आयकल्या. शुभ वर्तमानान जेजून विचून काडलेले ताचे सीस पाटलावदार 12 जाण तांची खबर आयकल्या. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी बागेंत पावलूची खबर. आनी ह्या 3 मनशांचेर नदर मारले जाल्यार आमी पळयता ह्या मनशांनी आपल्याकूच रिकामे केले. ह्या मनशांनी देवाक एक जागो आपल्याच्या जिवितान दिलो. हे मनीस व्हडले शिकलेले जाणार न्हय, सादे मनीस. आमोस प्रवादी म्हणटा आपूण एक प्रवादी न्हय म्हणून एक प्रवादाचो चेडो न्हय, आपूण एक सादो गोरवांक राखपी राखणदार. जेजूचे सीस आमी जाणा कसले ते खारवी, थोडे झाडां मारपी, थोडे नुस्तेकार, शिकोंक नासलेले नेणार आनी सादे मनीस ते. बागेंत पावलो आमी जाणा व्हडलो शिकलेलो क्वॉलिफायड पर्सन. तो तोरा द बूक ऑफ लॉ तो बरो जाणा आसलो, एक खोडेगांव जुदेव तो. पूण ताच्या मनान नॅरो मायंडेड, उक्तें मन ताका नासलोलें. क्रिस्तांवांक दुमाळो पिडापीड दिवपी मनीस, आपुणूच व्हडलो असलें समजपाचो. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां आपयता, देव तांकां सगल्यांक आपयता, तेन्ना ते उक्तेपणीन राजी जातात आनी आपल्याकूच रिकामे कोत्तात आनी देवाची देणगी ते भोगूंक पावतात. ते तांकां क्वॉलिफायड नासले, देव तांकां क्वॉलिफाय कोत्ता. आपल्याच्या वावरान तांकां पोरगोट करूंक, आपल्याचो वावर पोरगोट करूंक, पाटलावदार जावंक, प्रवादी जावंक तांकां वेंचून काडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी कितें आपणावया. पयली सुवातेर आयच्या दिसाक आमकांच आमी रिकामी करुया. आमकांच आमी देवाक एक जागो दिवया आमच्या जिवितान. देवाचें बरेंपण आमी आमच्या जिवितान अणभवतलीं जाल्यार आमकांच रिकामी करूं. आमचें नॅरो मायंड आसा वा आमच्या मनान हांवूच व्हडलो, आमीच म्हजे सारको कोणूच ना, असलें मन घेवन हांव जियेता जाल्यार असलें मन आमी सोडुया, पयस करूंक वावरुया. जेजू आपल्याच्या शिसांक म्हणटा, तुमी वेता तेन्ना वाटेर कांयच व्हरूं नाकात, बुती व्हरूं नाका, दांडो व्हरूं नाका, कांयच व्हरूं नाका. सगळे ह्या संवसारी अटॅचमेंट्स आसा ते पयस करात. हे भाशेन जेजू आपल्याच्या शिसांक सांगता. देखून जेन्ना ते वेतात तेन्ना देवाची देणी अणभवूंक पावतात आनी कितल्योश्यो मिलाग्र्यो करूंक पावतात, देंवचार काडूंक पावतात, लोकांक बरें करूंक पावतात. आमच्या जिवितान अशें आमी करुया, आमकांच रिकामे करुया. अदीक करून आमच्या मनांत ज्या वायटोवें आसा, नॅरो मायंडेड पिपल जाल्लेले आसा, आमचें उक्तें मन आमी दाखोवया. आनी दुसरे सुवातेर आमी देवा मुखार अदीक ल्हानवीक आनी कालती जावया. आमचें व्हडपण आसा तें आमी पयस दवरुया. जेन्ना आमी व्हडपणान वता तेन्ना देवाक आनी जागो आमच्या जिवितांत दिनात. गोरवाक आनी देवाक पडना अशें म्हणटात. आमचें व्हडपण आमी पयस करुया. जेन्ना आमी आमचें व्हडपण पयस करता, देव आमच्या जिवितांत जियेतलो आनी आमकां जें कितें उणेंपण आमचें सवय आसा तें भरून काडूंक आपल्याची एक इन्स्ट्रुमेंट, आपल्याची हातयारां तो आमकां करतलो. म्हणटूच असल्या मनान आमी जिवंक अदीक ल्हानवीक कालती जावंक आमकांच रिकामी करून देवाची देणी आमच्या जिवितांत अणभवूंक ही कृपा आदार आमकां मागून घेवया. अशें जावं. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोत परिदार बापा, स्वर्गार आनी तुमीच्या रचणारा,
जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्वताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामावलो आंकवा मरितान जल्मलो पोंच पिलाताक ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो ताका निगी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या म्हयन्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सुरकुरिदा ह्या बापाच्या उज्यान बसला थंय धांवन जिवे आनी मेल्याची मसबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणी कुडीचें जेवतपण सासणाचें जिवीत आमीन. देवाचो आदार आमकां मागून आमच्यो गरजो ताच्या फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसिसान गोवल्यांनी आनी हेर पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले पुरगोटणेंतल्यान जिविताचे नवसोनेची वाट आपल्या हातान घातलेले पोरजेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचो देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच अंतर करिनासतना पोरजेचे खरे आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे पासत मागुया. आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक पयशी अणभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमचे जिविताचे चाली रिती वरवीं ताच्या मोगाचे पुरगोटना जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. कुश्टोतल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमची भावा भयणी कुश्टा दुखीन सांपडल्यान जंय घरांनी वा हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजता तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. बापा रिकाम्या हातांनी आनी मनांनी आमी तुजे मुखार आयल्या. तुजी ग्रेस्काय तुजी कृपा आमचेर ओतय आनी तूं आमकां फावो कोता ती देणी उक्त्या मनान घेवंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बेटोनेक आमी गायन गावया. सी 11 बेटयतांव ही आमची दाना पान 30 आनी 2 सी 11 पेज 32. Somiam
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक माता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक निवडून आमच्या नखे पवित्र सुबेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मातोले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें प्रसन्न करूं दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकाय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच न्हय तुजो मोग आमी भोगता. भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बोरबाशान रावता. त्या पासत देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी गांवन बावटाचो गूट म्हणटल्या. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी श्रवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कोडन रगो शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनू जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आनी आख्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मारी देवाची माय बागेवन झुजे तिच्या पुदीच्या सांगाती बागेवन 2 गुतां आनी सर काणी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाची निर्णय आमच्या जिवितान आमी बोरतेन घेवंक, आमकांच रिकामी करूंक, आमकांच उक्ती करूंक, सगळे ल्हानविकायेन जिवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान घटाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उद्धार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांनी वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाट्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडार आपल्याच्या देण्यान आनी कृपेन भरूंक आमच्या जिवितान येता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुजे काळतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन गाऊया मुझे मास कोरेकाण D30 560 आणि 3 D30 पेज 63.
सर्व पदवेदार आनी काकलुतसार देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं प्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उपताव ती कोंतवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वॅक्सीन सोदून काडला ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवंक तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आज धा वरांचेर आमचे संदेशकारांक जमात आसा आनी जमातीन वांटो घेवंक आमची खास विनंती. ही नोटीस आमचे ताळगांवचे आनी कारंजाले फिरगुजेंतले भावां भयणांक, जायतीं आमची भावां भयणां आमचे ऑफिसांत येवन नीश वो संपून गेल्ल्या गोश्च्यांची यादीक आडां घालपाची सुवात सोदूंक येतात. जायत्यांक हे निशीज मेळूंक नात. आमचे सगळे निशीज सिमितेरींतले सोंपल्यात देखून सगळ्यांचे आवडे पुरावे पूर्ण करूंक नवे निशीज बांदूंक आमी वावर हातांत घेता. हे वावराक सुमार 10 लाखांचो खर्च आसा. दर एक नीश 35,000 अशी थारायलां. कोणाकूय जाय तांणी येवन पयलीं आपली नांवां दिल्लीं आसात. कांय जाणांनी ऑफिसांत येवन बूक करूंक आमी मागता. तुमकां फाब्रिकाचो रिसीप मेळटलो आनी त्या रिसिपाचेर नीशाचो नंबर आसतलो. उपकार करून कोणाक आदार दिवची खुशी आसा हो वावर सोंपोवंक तांणी ऑफिसांत येवन आपली फूल नंबाकडी दिवं येता. निशीज आमी तयार करता आमचे सिमितेरींत. तुमचो तेंको ह्या वावराक आमी सुचयता आनी तुमच्या गोश्च्यांची जांची 3 वर्सां भरल्यान आनी जांकां दवरूंक जाय तुमच्या गोश्च्यांची हाडां ह्या निशींत तुमी तो नीश बूक करचो आमचे ऑफिसांत येवन. देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. संवसारांत वचूंक जाय. F21 5 9 आनी 5 F21 पेज 95.